आयज हांव पयलीं म्हजे वांगडी नगरसेवक जे आसा तांचे हांव आभार मानता की त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज म्हजेर तांणी जो विश्वास दाखयला आनी म्हजी बिनविरोध निवड केल्ली आसा म्हणून. त्याच प्रमाणे गोवा सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, त्यांचे सगळे मंत्री, आमचे मुख्यमंत्री यांच्या सहकार्यान फोंडेचो विकास आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. आमी खंयच्याच कोणाचेच भेदभाव न करता इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सगळे एकठांय जावन आमी जो फोंडेचो डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न करतले. आमची जी फाटले 2.5 वर्सां नवीन कावन्सील जावन जाला जे आमचे थोडे उरलेले मार्केट कॉम्प्लेक्साचो प्रोजेक्ट आसा, गोल्डन जुबलीचे कामां उरल्या ती आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी निश्चितूच हांव ह्या पदाक न्याय दितलो अशी तुमच्या खात्रीलायक सांगता. प्रायोरिटी खंयची कामां आसतली? प्रायोरिटी आमची एक मार्केट कॉम्प्लेक्स तें काम चालू आसा. ते मार्केट कॉम्प्लेक्स बेगीच्या बेगीन पूर्णत्व करतले आनी आमचे जे मार्केट फूल स्विंग थंय शिफ्ट करपाचो जो प्रयत्न आसा तो करतलो. गोल्डन जुबलीचें काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. जे गार्बेज जो आमच्या केरियान जो प्लांट आसा घालपाचो आमचो MP लेड स्किमी अंडर जो प्रोजेक्ट आसा तो एक कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतलो. सो म्हाका दिसता आतां ऑपोजिशन बीन सध्या मेजॉरिटीन कांय उरलेलें ना. आमी ऑपोजिशन अशें कांय ना. आयज हांगा सिद्ध जाल्लें आसा. रितेश नायकान म्हाका समर्थन दिलें, ताणें म्हाका प्रपोज केलो आनी आयज म्हजो विजय